नमस्कार इश्टानो. आयचो विशय बाब जीत आरोलकराक जो बर्थडे गिफ्ट दिला बाब विश्वजीत राणे हे पळोवन घेवचे त्या विशयाचेर. आनी आमचो उद्देश आहा हो व्हिडिओ काडून बाब जीत आरोलकराक सांगपाक की तुका बेजिकली दिला तो गिफ्टाच्या नांवान एक खिळखिळो दिला जे तुवें मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक वाजोवन दाखोवपाचो आनी तोय बीन वापरलेलो खिळखिळो. सो सुरवात करच्या पयलीं बिफोर गोईंग ऑन दीस सब्जेक्ट मॅटर आमचो जो कारापूर गांवांत जो प्रोटेस्ट चल्ला अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधस मेगा हावजींग प्रोजेक्ट तेजेर तुमकां एक अपडेट दिवपाक सोदता इश्टानो. आयज 21वो दीस आनी आजून पर्यंत 3 ऑपोजिशनाचे आमदार थंय पावपाचे उरला. तांचें नांव म्हटल्यार आम आदमी पार्टीचे बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा, काँग्रेसीचे बाब आल्टोन डिकोस्टा आनी आल्डोनचे आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फरेरा हे आजून थंय पावोंक ना. 21वो दीस आयज तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की मातसो वेळ काडचो आनी तुमची उपस्थिती तांकां लाभची. विल बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर देम. सो नाव कमिंग बॅक ऑन द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ टुडेज. बाब जीत आरोलकराचो हो स्टेटमेंट खंय. TCP reverts land to NDZ. Jeet calls it as birthday gift. Victory for Pernem. Mandrem MLA Jeet Arolkar has thanked TCP Minister Vishwajit Rane for corrections to the RP 2021 reverting back 15 lakh square meters of land in Pernem to no development zone. He says it is the birthday gift by the dynamic Minister Rane as he was fighting to conserve land of Pernem, calls it as a victory of the people. Background कितें? Background ही न्यूज पळोवची इश्टानो. 15 lakh square meters restored to NDZ in North Goa. TCP board led by Minister Vishwajit Rane has corrected the regional plan 2021 reverting 15 lakh square meters of land in Chopade, Mandre and Arambol to no development zone. हे वाचल्यान तुमकां कितें दिसता की रिजनल प्लॅनान हे 15 लाख स्क्वेअर मिटर डेव्हलपमेंटान आसलेले आनी ते आतां आमचो ब्रोकर मिनिस्टर बाब विश्वजीत राण्यान नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून माग केलो आनी जीत आरोलकराक सांगले हे घे तुका बर्थडे गिफ्ट, तू बी क्या याद रखेगा. आनी तो आतां तो खिळखिळो घेवन वाजोवन दाखयता बाब जीत आरोलकर थँक्यू आपल्याक बर्थडे गिफ्ट दिलें म्हणून. पूण एक्चुअल सिनारियो कितें आहा इश्टानो ते आमी तुमचे नजरेक हाडून दिता. इश्टानो हे पळोवन घेवचे. हे 23 एप्रील 2026 गॅजेट. ह्या गॅजेटा वयल्यान ही सगळी आतां जी चल्ला पळय नाटकां दशावतारी ते ह्या गॅजेटा वयल्यान. हे गॅजेटान कितें येयला 10/1A आनी 10/1E चोपडे गांवचो जो पयलीं पार्टली सेटलमेंट, पार्टली ऑर्चर्ड, पार्टली नॅचरल कवर वीथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप, पार्टली नॅचरल कवर वीथ इरिगेशन कमांड एरिया, टोटल 3,08,186 स्क्वेअर मिटर्स जो जागो एज पर RP तो नो डेव्हलपमेंट झोन प्रपोज लँड यूज आनी बोर्डाचें डिसिजन कितें रेकमेंडेड फॉर नॉन डेव्हलपेबल एरिया. तशेंच 366/0 मांद्रे कितें आसलेलो एज पर RP पार्टली ऑर्चर्ड वीथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप, टोटल एरिया 2,11,862 स्क्वेअर मिटर्स, सेम प्रपोज लँड यूज नो डेव्हलपमेंट झोन आनी बोर्डान कितें केला रेकमेंडेड फॉर नॉन डेव्हलपेबल एरिया. तिसरी एरिया 17/1 चोपडे गांवची सिमिलर आसा, एरिया 2,64,197, प्रपोज लँड यूज नो डेव्हलपमेंट झोन रेकमेंडेड फॉर नॉन डेव्हलपेबल एरिया. आनी चवथी जी केस आहा ती 275/0, 242/0 आनी 242/1A आरांबोल गांवची पेडण्या तालुक्यान सिमिलर झोन आसलेले. हितून क्रिमोटेरियम, प्ले ग्रावंड बीन आसलेले ते खंय आतां ते नो डेव्हलपमेंट झोनान घालता. एरिया कितली 3,05,760 स्क्वेअर मिटर्स. आतां ह्या गॅजेटाक लागून हे सगळे ते कोलीत घेवन नाचता जाता. सो सगळ्यान पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार ते गॅजेटाचेर जर आमी पळयत जाल्यार नो डेव्हलपमेंट झोन आनी नॉन डेव्हलपेबल एरिया हे TCP एक्टान, बिल्डींग रेग्युलेशन एक्टान, बिल्डींग रेग्युलेशनान
किंवा इवन रिजनल प्लॅनाच्या डॉक्युमेंटान नो डेव्हलपमेंट झोन किंवा नॉन डेव्हलपेबल एरिया हेजें डेफिनेशन आमकां तरी खंय दिसूंक ना. आतां जर बाब जी धारोलकर किंवा TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे आमकां सांगता की हे कायद्यान खंय मेन्शन्ड आहा हो झोन जाल्यार बरें जातलें. आमकां रिजनल प्लॅनाच्या डॉक्युमेंटान हे एकूच दिसलें, हाय टायड लायनान NDZ मेन्शन आहा, बट दॅट NDZ comes from GCZMA guidelines. 0 to 200 is a non-developable zone, non-development zone. हे बरयल्लें आसा. कितें म्हणून हाय टायड लायन 0 to 200 meters from the high tide line is no development zone as per GCZMA guidelines. फक्त इतलेंच मेन्शन्ड आहा. सो जर तुमचें इंटेन्शन बरें आसा जाल्यार रेलेवंट कायद्यान ते चेंजीस केले, अमेंडमेंट्स केले बरें जातलें. नाल्यार हे तुमचे डिसिजन आर्बिट्री जावन कोर्टान वचून तुमी हेंकांच जेंचे कडल्यान तुमी आतां पयशे घेतलेले आसा पळय तांकां फाटल्या दारांतल्यान एंट्री दिवपाचो प्रयत्न करचो न्हू. आतां हें सांगपाचें कारण कितें तेंय सांगता. आनी त्यो 4 केसी सेटलमेंट म्हटल्यार डेव्हलपेबल झोन कसो जाल्लो तेजो बॅकग्रावंड दिता, पार्श्वभूमी दिता. सो पयली केस इश्टानो चोपड्याची 10/1A आणि 10/1E आसा पळय, 3,08,186 स्क्वेअर मिटर्स, ती सेक्शन 17(2) करेक्शन्स म्हणून करतालो पळय ब्रोकर मिनिस्टर, तेन्ना तेणी ते 13 जून 2024 आणि 24 ऑक्टोबर 2024 हे दोनूय एरियाज स्पेशली 10/1E हे करेक्ट करून सेटलमेंटान घातलेले. थंयच्यान तांकां डेव्हलपमेंटाचो रायट येयल्लो चेंज ऑफ झोन करून. काल तो इंटरव्यूआन सांगतालो आपूण कन्वर्जन करना, आपूण चेंज ऑफ झोन करता. चेंज ऑफ झोन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गेटींग कन्वर्जन. हे सर्टिफिकेट घेवपाचें TCPंतल्यान कलेक्टरा कडेन वचपाचें आनी मागीर कन्वर्जन घेवपाचो. तो उतरान घुंवोवंक सोदता, पूण आमी घुंवपी न्हू, 70चे न्हू आमी. चल फुडें या. दुसरी जी केस आहा पळय 17/1 चोपड्याची 2,64,197 स्क्वेअर मिटर्स, ती अंडर 17(2) करेक्शन केल्लेली ऑन 12 मार्च 2024 आणि 27 जून 2024. तिसरी केस 366/0 मांद्रेची 2,11,862 स्क्वेअर मिटर्स, ती करेक्शन केल्लेली 7 मार्च 2024, 12 मार्च 2024 आणि 12 डिसेंबर 2024 अशे 3 गॅजेटीन ते 2,11,000 12,000 सुमार जागो करेक्ट करून सेटलमेंट डेव्हलपेबल केल्लो ह्याच ब्रोकर मिनिस्टराच्या डिपार्टमेंटान. आणि चवथी जी केस आरांबोलची आसा 275/0 आणि 242/0 3,05,760 स्क्वेअर मिटर्स, ही 39 इयरान केल्लेली. कितें झोन चेंज प्रोविजनल गॅजेट आहलेले. आतां ह्या 4 केसींचो आयच्या दिसाक तो गॅजेट यो नाल्यार ना यो कांयच फरक पडनासलेलो. तेजें कारण सांगता इश्टानो. पयली केस आमी चोपड्याची घेवया, 10/1A, 10/1E आणि 17/1. ही केस डेव्हलपमेंटाक वचो शेकाना, कित्याक 17(2) अंडर आहलेली. फॉर दॅट मॅटर इवन मांद्रेची केस सुद्दां 17(2) अंडर आहलेली, जी 13 मार्च 2025 जी ऑर्डर जाला हायकोर्टाची तेज्या हिशोबान हे प्रोविजन रीड डावन जाल्लेले आसा. ह्यो केसीस फुडें वचोन डेव्हलपमेंट झोन चेंज किंवा कन्वर्जनूय जावं शेकाना. जाल्लेले आहा जाल्यार ते चॅलेंज करून विड्रॉ करचे पडटले, कंप्लेन बीन घालून. सो हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा. तशें ह्यो पर्टिक्युलर ज्यो 3 केसीस आहा चोपड्याच्यो आनी एक आसलेली थंयसर, ह्या केसीक स्पेशली चॅलेंज केल्लेले हायकोर्टान PIL रीट पेटिशन 553 ऑफ 2025 त्या गांवच्या लोकांनी आनी मयूर शेटगांवकर जो तेज्या शेजारच्या गांवांत रावता मोरजे गांवांत, तेका लागून ह्यो केसी फुडें वचो शेकाना चोपड्याच्यो. तशेंच चोपड्या गांवचो 17/1 हेंच्यांनी एका केसीन 1,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर घेवच्या जाग्याचेर 200 रुपया घेतले. म्हणून आमी कोर्टान गेले की हेंच्यांनी 7 कोटीचें लुकसाण केलें सरकाराक म्हणून. आनी ते ही पार्टी भरूंक पावोंक ना,
म्हणून मागीर हेंच्यांनी कितें केलें, ती केस कॅन्सल केली. सो ह्यो चोपड्याच्यो केसी तर कश्योच फुडें वचोंक जमनासलेल्यो डेव्हलपमेंटाक. कित्याक हायकोर्टाची ऑर्डर आहा, हेंच्यांनीच गॅजेट करून त्यो कॅन्सल केल्लेल्यो आहा त्या कारणाक लागून. मांद्रेची हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन येता, सो डेव्हलपमेंटाक ती वचों शकत नासलेली, रिजनल प्लॅनानूच रावलेले जाल्यार गॅजेट आसो किंवा नासो. आरांबोलची जी केस आसा हरमळची, ती 39A हेंचें प्रोविजनल नोटिफिकेशन जातकूणय त्या गांवच्या लोकांनी थंय प्रोटेस्ट केलो पाट्यार TCPच्या ऑफिसा भायर. रेप्रेझेंटेशन दिलें, धरणां धरले, तेंच्या थंय हरमळा तेंच्यांनी रॅली काडली आनी तेज्या उपरांत ती केस तेंच्यांनी विड्रॉ केली. केन्ना केली? 1 जानेवारी 2026 गॅजेट करून तेंच्यांनी ती केस विड्रॉ केली. सो ह्यो चारूय केसी ह्यो गॅजेट नो डेव्हलपमेंट झोनाची येयली किंवा ना येयली, फक्त रिजनल प्लॅनाचेर सुद्दां उरलेली जाल्यार कांयच फरक पडनासलेलो. तेका डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल, परमिशन, लायसन्स म्हणटा पळय, ते 17(2) आनी 39 अंडर ह्याच ब्रोकर मिनिस्टरान दिल्लेले. सो हेजो अर्थ जो आतां बर्थडे गिफ्ट जी दिला जी दारोलकराक, तो खिळखिळो फक्त वाजोवपाचो तेणी लोकांक दाखोवपाक, पळय हां आपल्याक गिफ्ट दिलें म्हणून. त्या गिफ्टाचो कसलोच अर्थ ना. आनी इन रिटर्न जे रिटर्न गिफ्ट घेतला पळय ते खूब म्हारग आहा. ते रिटर्न गिफ्ट कितें ते दुसरो व्हिडियो काडून तुमकां सांगता इश्टानो. तो पर्यंत मातशें पाशियेंस काडा आनी विचार करा. देव बरें करूं.